ते कॉम्पेन्सेशन किती ते सांगले बगर आणि आमकां मान्य जाले बगर तो प्रोडक्शन सुरू करपाना. आता वचून तो प्रोडक्शन बंद करतलो, आपले जे कोण आसा तांकां भायर घालतलो, तांची एक व्यवस्थित कितें तरी एक वर लागतलो म्हणटाने आपूण तांकां हें आपयता. कारण गाडी येतली ती 4 कितें येतली ते गाडयेक तो घालतलो तांकां धाडटलो. ते गाडयेक आमी कांय करपाना. आमचें हें ठरलां ते डिसायड करपाक शकना. ताणें जर 5 दिसां भितर सांगलें ना आनी सांगलें आमकां तें मान्य ना जाल्यार आमी परत हें करतले. कशें आसा आमकां हें सगळें माथ्या वयलें. कोणाक नाका जर जाय जाल्यार आमकां कितें जाय. आनी मिटिंगेक तेमी सांगलां की तांकां एक 6 दिसांचो टायम दिता की ते फॅमिली कितें कॉम्पन्सेशन जावं तेच्या भावाक जॉब हें तें आमी सांगतात पूण 5 दिसांनी. आनी सो तितली जायसर ते 5 दीस तेमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरता हें तेमी उतर दिलां. आनी तितून आमी उतर घातलां आमचें की हेजे मुखार जेन्ना ट्रान्सपोर्ट हेंचो चालू जातलो 5 दिसांनी जावं 6 दिसांनी ना जितले पर्यंत कॉम्पन्सेशनाचें जावं तेजें सेटलमेंट जायना फॅक्टरी बंद. आनी जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो तेन्ना आमकां गांवाक 6 टायराच्या वयर गाडयो आमच्या गांवाक येयल्ल्यो नाका. आमी आतां मुद्दाम रावलेले बॉडी हाडपाचे सेटलमेंट बॉडी हाडपाना म्हणून पयलीं सांगलेलें. आनी सद्या ट्रान्सपोर्ट जो हांगचो गांवच्यान वयता तो सद्याक 5 दीस बंद.